सांगिल्लें म्हाका याद जाता की दुसऱ्या नरकासूर पर्यंत हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें म्हणून आनी आमी त्या स्टेटमेंटाचेर ठाम आसा. मिनिस्टरान एस्टिमेट पसून रेडी जालें. म्हाका दिसता बाय म्हयन्याभरान हांगा काम स्टार्ट जातलें. आमी कार्निवलाकूच पळयलें की कार्निवलाक इवन किंग मोमोचो वयर हें करता आसतना पळयलो. हें सगळें आमी पयलींय पळयलां. सो आज आमी सहज तांकां इंजिनियरांक घेवन आयले, एक इन्स्पेक्शन करया म्हणलें. केन्ना काम स्टार्ट जातलें, एस्टिमेट्स खंय पावले हेंय विचारतलें. आनी थोड्यो ज्यो वायर्स एकदम सकयल पावल्या हँगींग जाता त्यो मातश्यो वयर काडपाक जाता काय म्हणून. सो तांणी सांगलां आपल्या हिसपान ते पळयतात. आनी म्हाका दिसता हो एक शिगमो आमकां काडचो पडटलो जो असो. आनी अंडरग्रावंड केबलिंग जातकूच दोनूय स्ट्रीट्स जातकूच म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम आसपाना. केन्ना मेरेन जावंक शकता अंडरग्रावंड केबलिंग? म्हणजे आता आमी जशें एस्टिमेट कितें काडला आनी रेडी आसा. एस्टिमेट रेडी आसा. ताची म्हाका दिसता इट इज ऑन फायनल स्टेज. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलूय जालें. सो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जाली की गव्हर्मेंटाचें तुका कळ्ळें न्ही सिरियसली. कितलोसो एस्टिमेट आसा? आमी दोनूय रस्त्याचे अरावंड 15 कोटी सुमार जाता. आतां मदलो रोड बी धरलो जाल्यार अरावंड 20 to 25 crores जातले. सो तांकां मदलोय घे म्हणला. कितें जाली जाल्यार एक फेजान एक सिटीच घेवया, मागीर दुसरे भाग स्टार्ट करपाक. दाजी आतां वायरी आसा, बाकीचे केबल वायरी खूबूच आसा. सारको केबल इंटरनेट हेच्यो वायरी आहा तेंच्या खातीर तुमी कितें मिटींग घेवन कितें करतले? न्ही हांवें कलेक्टराक पत्रां बरोवन जालीं 3. आतां आज सकाळी पसून हांव अजित रॉय म्हणटा तो पयलीं ह्या कलेक्टर आशिल्लो आनी आतां CMचो ऑफिसान आसा. सो ताका पसून सांगून इमिडिएट, कित्याक हांव तांकां सांगत आसा दुर्घटना जावपाक रावनाकात. आतां तांचेंय कितें जालां तेय म्हणटात की अशें इंटरनेट तर एक गरजेची गोश्ट आसा, पूण ताजे खातीर खंय लावप नाल्यार कितें लावप ताका पॉलिसी डिसिजन कांय ना गव्हर्मेंटाचें. सो पयर पसून आमी CMान सांगलां की एक पॉलिसी डिसिजन घे. जें तुमी पळयता हांगा सगळ्याक रस्त्याचेर हँगींग आसा. म्हणजे रस्त्यार आयल्या वायरी केबलांच्यो, ते केबल इंटरनेट ऑपरेटर जे आसा तांणी जर आपल्या राज्यूच हें केलां, जाय थंय काडटा जाय थंय लायता, तांकां परवाय ना. तुमी कितें एक्शन घेतले? 100 घेवकूच जाय जाल्यार. हांवें कलेक्टराक आज सकाळी पसून उलयलां. कित्याक आज सकाळी जेन्ना हांव ह्या रस्त्या वयल्यान वतालो, तुमी येता दामोदर टेंपला कडेन पळयत जाल्यार रस्त्यार पावले वायर. तातूंत कोण तरी घुसपतलो आनी म्हणटलो. पूण म्हाका हांव कलेक्टराकूय सांगपा आसा, हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करता की ताजेर कितें तरी एक इमिडिएट पॉलिसी डिसिजन घेवन त्यो एकदम त्यो वायरी सद्याक कट करा. 4 दीस इंटरनेट नाका आसली. सगळ्यांक कळ्ळें कितें जीव इम्पॉर्टंट, इंटरनेट मागीर पयलो जीव. आनी हाचे पयलीं आमी वायरी खातीर एक मनीस ह्या स्टेटार मेल्लो पळयला. सो 100% आतांय पडतो हें जातकूच हांव CMा कडेन उलयतलो की, आनी मे बी ह्या एसेंब्लीक हो प्रयत्न 100% म्हणटलो. वास्को सिटी घेता तेन्ना ते 100 कोटीचेर वता. आज सद्या सरकार 100 कोटी एट वन स्ट्रेच मोडपाच्या परिस्थितीन ना. सो एक फेज वायज आमी घेवपाक पळयता. आज सगळे लोक जेन्ना पयले येता तेन्ना सिटीन येता. सो सिटी बरी दिसपा जाय. सो सिटी पयलीं घेतले आनी मागीर इल्ले इल्ले निवड्या, मांगरां, बायणां हे सगळ्या भागांनी आमी ते क्लियर करतले. चीफ मिनिस्टर आयिल्लो विश्वजीत राणे सर, तेन्ना ताणें तुमकां ओपनली सांगला की हो प्रपोजल तांणी एक्सेप्ट केला आनी मिटिंगेन एप्रूवूय केला. दोनूय स्ट्रीट्स म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंगूय जातलें आनी रस्तो रुंद जातलो. ताचे भितर आमी वन वे करपाक येता. ते ट्रॅफीक हांकां विचारून स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच करतले. सो हे 2-3 विशय आसा. म्हाका दिसता की हांव आमच्या इलेक्ट्रिसिटी जो आमचो हें आसा मिनिस्टर सुनील ढवळीकर भाई, तांकां हांव खरेंच मनापरासून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक इमिडिएटली ताणें हो हातान घेतला. इस्टिमेशन सगळें जावन एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिली. सो हय आतां CE कडेन उरला तें. सो म्हाका दिसता जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जाता तेन्ना सरकाराचें सिरियसनेस कळटा कितलें आसा तें. सो म्हाका दिसता प्रत्येक टायम जेन्ना सुनील ढवळीकरा कडेन सरा कडेन वता तेन्ना आमच्या पयलीं तो सांगता की तुजें अंडरग्रावंड केबलिंग रोखडेंच स्टार्ट जाता. सो ह्या म्हाका दिसता एक म्हयन्याभरान हें हांगा काम स्टार्ट जाता. आमी कितें स्वतंत्र पात पयलीं घेतला एस्टिमेट करून आनी एस्टिमेट ऑलरेडी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा कडेन पावला पणजे. आतां फुडलें तेजें कितें आसा प्रोसिजर्स आसा ते स्टार्ट जावन काम स्टार्ट जातलें. कितके डिस्टन्स जावं कितके म्हणजे रोड? 9 crores 40 lakhs अरावंड प्रोजेक्ट स्वतंत्र पता हय स्वतंत्र पाताचो. आनी मागीर फेज 2 आमचो दुसरो पात आसा FL गोम्स रोड, तो अरावंड 4.5 करोडाचो. प्लस सरान सांगलां की आतां HT सुद्दां आमी अंडरग्रावंड घेतले फूल ऑफ वास्को सिटी. तो एक आमचो एस्टिमेट ऑलमोस्ट जाल्लो आसा. कांयच नाल्यार फाल्यां आमी सबमीट करतले. दॅट इज अरावंड 43 crores. दॅट इज अ बीग प्रोजेक्ट. तेज्या प्रमाणे सराच्या हेज्या प्रमाणे आमचे कामां सगळें चालू आसा. सर सध्या आतां वायरी देंवल्या. आतां परवा आतां शिगमो येयला, तशी तुमी वयर वायरी बी अशी उठतले जाता तितलें आमी स्विंग करतले. पूण हे शिगम्याक मातसो प्रॉब्लेम आसाच तो. आमचे स्टाफूय आसतले हिंगा काम करता. Project once the tendering work is done all over, at least some 6 months, 6 to 7 months. Thank you.
हाच्या पयलीं बी खूब हे आतां इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जाल्योच पूण तांणी म्हणलां तशें जे केबल्स आसा ते खूब डेंजर पोज करता मागीर लोकांक टू व्हिलर्स घुसपता भायलो पडटा म्हणजे खूब इन्सिडेंट्स अशे जाल्ले आसा आनी हाज्या खातीर आमी परती लेटरां बरोवन हाज्या बद्दल ते म्हणटा तशें पॉलिसी डिसिजन ना जाल्ल्या कारणान कांय करूंक मेळना सो एक स्ट्रिक्ट एक्शन करची म्हणून आमी लेटर्स बरयल्या आनी हो विशय ह्या फावटी MLA असेंब्लीनूय मांडपाचें आसा कावन्सील मिटींग घेतल्या कित्याक घेतले बी कावन्सिलांनी आमी लेटर बरयलां पूण प्रॉब्लेम कितें जाता तांचे कडेन पॉलिसी डिसिजन ना जाल्ल्या कारणान ते कांय सांगूंक शकना ते आपले पोल मेळटा थंय लावन उडयता सो हाज्या फुडें अंडरग्रावंड केबलिंग जातकच टू एन्श्योर दॅट सारकें म्हणजे जी द ब्युटी इज मेंटेन असले वायर्स बी अलावड जावचे